एफडीएच्या टीमीन धाड घालून खावपाची कुरकुरीत पायपां म्हापशा करासवाड्यार जप्त केली। बेळगांवच्या ट्रकात भरून ही खावपाची पायपां गोंयांत हाडिल्ली। ही कुरकुरीत पायपां खंय तयार केल्यान आनी ताची केन्ना केल्या ते विशीं पाकिटाचेर कांयच बरयल्लें ना। सुमार 1.25 लाखांचो हो म्हाल आसा। एफडीएन ट्रक जप्त केला आनी ट्रकाच्या ड्रायव्हराक धरला। आज आमी फूड एंड ड्रग्साच्या स्टाफान करासवाडा म्हापसा हांगा एक हो ट्रक धरला। हितून भितर पायपां तांणी हाडल्या फ्रॉम कर्नाटका वेईंग अबाउट 1020 kgs, तेजी कॉस्ट अबाउट 1,25,000 आसा। ही पायपां आमी आयज सकाळीं करासवाडा म्हापसा हांगा धरल्या सकाळीं 9 वरां। आनी पायपां येलो कलर आसता। ही कर्नाटकांतल्यान तांणी मॅन्युफॅक्चरींग करून गोंयांत हाडल्या। हे बॅगान तांणी अशी 34 बॅगां आसा। ही त्या बॅगाक लेबल ना कांय ना, खंय पॅकींग केलां तें कांय ना, आनी इवन तेजो कॅश मेमो ना। विदावट कॅश मेमो ही सगळीं हाडल्या गोंयांत। ती आमचे लोकल वेंडर्स अशें विकता विदावट एनी लेबल। केन्ना केल्या ती कळना आनी कितले दिसा भितर खावपाची ही कळना, म्हणून आमी ही सीज करता। आनी हेचेर आमी ओनर जो कोण आहा आनी जो कोणी हाडला तेजेर आमी एज पर द एक्ट केस घालतले आनी हितून जवळ जवळ 5 लाखा पर्यंत तेजेर फायन जावंक शकता। मडगांव पालिकेच्या अर्थसंकल्पात 15% वाढ केल्या। हे फावट बायल आनी भुरगीं उदरगत समिती नेमल्या आनी तांचे खातीर अर्थसंकल्पात 5% तरतूद केल्या। मडगांव पालिकेन शुक्रारा अर्थसंकल्प संमत केलो। वेवसायीक आस्थापना विशींची फायल पालिकेंतल्यान गायब जाल्या ते विशीं पुलीस कागाळ करपाचो निर्णय मंडळान घेतला। In the last 3 years or so, it has not been revised. We have given a hike of about 10 to 15%. Around 15% we have done. Because last some couple of years they have not been revised at all. Then most important is this time we have made a Women and Child Commission committee. And we have kept about 5% of the budget for the Women and Child Committee, which is now mandatory as per the 74th Amendment. A lot of revenue has not been collected. We noticed that a lot of revenue has not come from the restaurants, whereas they contribute to the maximum garbage around. So they have not been paying. The big hotels, the restaurants have not been paying us. So when I tried to look for the file, I asked my AE, Mr. Deepak Desai. So he started tracing the file and he said it is with the sanitary inspectors. We called them, there was no file. We asked the admin, there was no file. We called he said it's with the cashier, there was no file. So we tried to trace it for good almost more than a week or so. And now we have not been able to lay our hands on that. So we will lodge, the CO will lodge a complaint to the police. That because I have told him that you lodge a complaint. Because somewhere this process has to start. Every time we cannot get an answer that the file is missing. इतले मजगती मडगावचो मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नायक हाची बदली केल्या। मुरगांवची मुखेल अधिकारी दीपाली नायकाक मडगांवचो अतिरिक्त ताबो दिला। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। इतल्यान हे खबराचेर हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।